जुवांवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 20 वळी 1 ते 31. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांतल्यो घडण्यो. रिती समाधी. सातोळच्या पयल्या दिसा मागदालची मारिया भोव सकाळीं अजून काळोख आसतना समाधीशी आयली. तिणे समाधी वेली फातर काडलोली पळयली. म्हणून सिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बराबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी ओडव घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. आनी पळय जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो. आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सोरशें दवरलेलो न्हय, पूण कुशीन कवळलेलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी भावार्थ धरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आसलो म्हूण ते अजून नकळो आसले. उपरांत शीस घरा परतले. जेजू मागदालाच्या मारियाक दिश्टी पडटा. पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावन रडताली. आनी रडतना ओडव घालून समाधींत पळयले जाल्यार धवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें पळयले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडताय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणल्या उपरांत फाटल्यान वळून पळयलें जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलो तो पळयलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळून जुदेकारांचे भाशेन ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव अजून बापा सरशीं चडूंक ना. म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मागदालाची मारिया गेली आनी आपणें सोम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक पळयलें. जेजू शिसांक दिश्टी पडटा. तेच सांजे म्हणजे सातोळेच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयचीं दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांकां तुमी तांच्या पातकांचें बोगसणें दितात तांकां देव त्या पातकांचें बोगसणें दिता. आनी ज्या पातकांचें बोगसणें तुमी आडावन दवरतात त्या पातकांचें बोगसणें देव आडावन दवरता. जेजू आनी तोमास. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोंगळो म्हणलोलो तोमास तांचे बराबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयलां. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे स्वातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सतमानच्याक ना.
8 दिसा उपरांत शीस 9व्यान घरांत आसले आनी तांचे बराबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें भावार्थ नासलेलो जावं नाका, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावार्थ धरलोय. पळयनासतना भावार्थ धरतात तीं खरेंच सुभागी. ह्या पुस्तकाची पयली सोंपणी. ह्या पुस्तकाचो हेतू. जेजून शिसां हुजीर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणा ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक ना, पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी भावार्थ धरचे खातीर आनी भावार्थ धरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासून ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात.